हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार. आमी आयिल्ली आसा सावड्ड्या ह्या मतदारसंघान आनी आमच्या बरोबर आसात सावड्ड्या मतदारसंघाचे उमेदवार विनायक गांवस आनी तांकां लोक बालाजी गांवस अशें म्हणून वळखतात. जाल्यार आमी सरां कडेन आतां उलोवया, सरां कडेन भासाभास करया. सर, आमी गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. नमस्कार. सर, तुमचो प्रचार कसो चल्ला आनी लोकांचो तुमकां सपोर्ट कसो मेळटा? आमचो प्रचार बरो चल्ला, कारण गेले 2 महिने आमी सावड्ड्या मतदारसंघातले 100% डोर टू डोर कंप्लीट केले आणि आता आमी कोपरा बैठका चालू करता. तसेच जे हॉटस्पॉट आसा पळय आमचे तेका थंय आमी भेट दिता. त्या हितून आमकां लोकांचो बी बरो रिस्पॉन्स आसा. सर, म्हाका एक सांगात की तुमच्या सावड्ड्या ह्या वाठारान कितलो डेव्हलपमेंट जाला आनी डेव्हलपमेंट कितलो जावपाचो उरला? डेव्हलपमेंट म्हाज्या दृश्टीन जाल्यार फक्त रस्ते आनी उदक म्हळ्यार डेव्हलपमेंट न्ही, लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपा जाय, लोकांक काम मेळपा जाय, लोकांचो रोजगार जावपा जाय. आयज सावड्ड्या भागान आमकां सरकाराक लागून लोक खूब त्रासान पडलेले आसा. आमचें मायनींग बंद जालां, आमच्यो जमनी आमच्या नांवार जायना, मागीर आमचे शेत करतले तांकां स्किमी घेवंक मेळना. अशे खुबशे प्रश्न अजुनी प्रलंबीत उरल्या. ताका लागून विकास जालो असो म्हाका दिसना. सर, तुमी निवडून येयले जाल्यार सर तुमी कसले डेव्हलपमेंट करतले आनी खंयच्यान स्टार्ट करतले? पळय, डेव्हलपमेंट करतले म्हटल्यार म्हाज्या मनान आसा की आमच्या मतदारसंघान एक व्हडली इंडस्ट्री येवपाची गरज आसा. ज्या हितूर खूब भुरगे आमच्या कामाक लागतले, तशी एक व्हडली इंडस्ट्री हाडपाची म्हाजे प्रयत्न आसतले. त्याच बरोबर आमचो बंद पडलेलो मायनींग वेवसाय हो चालू जावपा जाय. शुगर फॅक्टरी जी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या विजनान चालू जाल्ली ती आयज सरकारान बंद उडयल्या, ती चालू जावपाचो प्रयत्न जावपा जाय. आनी अशे खूब म्हज्या मनान विचार आसा ते आमी करून दाखयतले. सर, सावड्ड्या म्हटल्यार हो मायनिंगेचो प्रश्न तुमी म्हटलो जो खूब दीस जाले, खूब वर्सांच जाली की बंद आसा. ह्या मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर तुमी समज निवडून आयले जाल्यार सर तुमी कसलो तेंको दितले? पळय, खरें म्हटल्यार सरकाराक विजन ना, सरकाराक वील ना. म्हाजो सरकाराचे आरोप आसा की सरकाराक फक्त मायनींग इलेक्शन येतकीरूच याद जाता. प्रत्येक इलेक्शन पावतकीर ते म्हणटा आमी 6 म्हयन्यांनी चालू करतले, पूण ते चालू करूंक शकना. तांकां म्हाज्या जाल्यार ते सरकाराचेर आरोप आसा की आमच्या सारके बारीक लोक वयर सरलेले तांकां नाका म्हणून तेंच्यांनी मायनींग बंद केला. आनी सर तुमी लोकां खातीर म्हणजे खंयचो फुडाकार घेतले समज तुमी निवडून येयले जाल्यार? पळय, हांव निवडून येयले जाल्यार आमी आमदार म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना विधानसभेन आवाज उठोवंक मेळटा. विधानसभेन आवाज उठोवन आनी आमच्या लोकांच्या सहकार्यान मायनींग कशे तरी पद्दतीन चालू करपाचें आमी सोल्युशन काडपाचें सामको हांव सरकाराचेर दबाव हाडटलो आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न करतलो आनी आमी चालू करपाचें 1 वर्सा भितर तरी चालू करपाचे प्रयत्न सामके म्हाजे 100% आसतले. सर, आतां खुबशे यूथ तुमच्या सावड्ड्यानूय आसतले, खुबशे यूथ जे भरपूर शिकल्यात, MA केल्यात, खुबशे शिकल्यात, ते भुरग्यां खातीर आतां गव्हर्मेंटा कडेन कसलोच जॉब ना आनी गव्हर्मेंट जॉब काडटा बट जॉब लोकांक दिना, भुरग्यांक दिना. समज तुमच्या भुरग्यां खातीर सर तुमी कितें करता? पळय, आयज खरें म्हटल्यार म्हाका सांगपाचें आसा, म्हाका फटिंगपणां उलोवन राजकारण करपाचें ना. आयज थोडे भोंवता आनी फॉर्म वाडटा की आमी 3000 जॉब दितले, 4000 जॉब दितले, तशें आमकां करपाचें ना. कारण जें शक्य ना पळय तें उलोवन फायदो ना. शक्य आसा तेच उलोवपा जाय. पूण आमी कशें आसा, आमी भुरग्यां खातीर आमच्या गांवांनी हांव जेन्ना मतदारसंघान फूल भोंवलो जाल्यार शिकलेले खूब भुरगे आसा जेंकां आवय बापायन खूब कश्ट करून शिकयल्या, पूण आयज तांकां खंयच काम ना. आमी खंय तरी बाबा एक इंडस्ट्रीनी उतर घालून नाल्यार खंय तरी सरकारी नोकरी हांगा हाडपाचे प्रयत्न करतले. प्रामाणीक प्रयत्न करून आमच्या भुरग्यांक खंय तरी जॉब दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सर, तुमी महिलां खातीर कितें करतले? महिला खातीर पळय, महिला खातीर आयज सरकार आत्मनिर्भर कर जाय म्हणटा, म्हळ्यार आत्मनिर्भर जातलो जाल्यार आमच्या लोकांच्या जमनी नांवार ना. कितें स्कीम घेतलो सरकाराची जाल्यार जमनीचो पेपर हाडा म्हणटा. म्हणजे एग्रीकल्चर दृश्टीन जर आमी खंय महिलांक आमच्या सपोर्ट करतले जाल्यार तो करूंक मेळना. मागीर जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां खूब स्किमी आसा, ते विजन नाशिल्ले मनीस निवडून येयले आनी ते फक्त लोकांक मता पुरते यूज केल्या, ताका लागून तेंचे यूज जावना. आमी महिला खातीर एक घरान बसल्या कडेन कितें तरी उद्योग करून हाडून त्यांची ती स्वावलंबी जावपा जाय ह्या हितून आमी प्रयत्न करतले. सर, आता तुम्ही खूपशे आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिल्यात. आता सर तुम्ही समज जर निवडून आयले जाल्यार ह्या 6 म्हयन्यान पहिल्या 6 म्हयन्यान तुम्ही खंयचे काम हातान घेतले आनी लोकां खातीर सुरवात करतले? पयल्या 6 म्हयन्यान म्हटल्यार हांवें लोकांक उतर दिलां की जर तुमी म्हाका आमदार केलो जाल्यार परत 6 म्हयन्या भितर तुमच्या घरा कडेन येतलो आनी 6 म्हयन्या भितर हांव लोकां कडेन वयतलो, लोकांक घेवन थंयसरल्यो समस्या आनी थंयसरले प्रश्न कितें आसा पळय ते सुटावे करपाक प्रयत्न करतलो. सर, तुमच्या ह्या वाठारान खुबशे लोकांचे प्रश्न आसतले, प्रॉब्लेम्स आसतले, ते सर तुम्ही आयज मेरेन कितले सॉल्व केल्यात आनी सर कितले प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचे उरल्यात? पळय, आयज बरेन आमी आमच्या धारमोट्या पुरते मर्यादीत आशिल्ले
हांव गेली 20 वर्सां धारवाड्या पंचायतीन प्रतिनिधित्व करता. आमच्या पंचायतीन उदकाचे रस्त्याचे चडशे मेजर प्रश्न आमी सॉल्व केल्ले आसा. म्हणून हांव लोकां कडेन मागता की म्हाका संदी दिवची. हें म्हजें कार्य सावड्ड्या मतदारसंघान पर्यंत व्हरपाचें. म्हणून हांव आयज लोकां कडेन मागला आनी म्हाका अपेक्षा आसा की लोक म्हाका भरभरून हे फावटी दितले. सर तुमच्या वांगडा खुबशे प्रतिस्पर्धी आसतले म्हणजे तुमकां स्पर्धेक म्हणजे हे करपाक तुमकां म्हणटा तसो सारको तुमच्या वांगडा स्पर्धा करपाक. सो सर तुमचे स्पर्धेक तुमच्या वांगडा आसलेले ह्या लोकांक हे करून लोक तुमकां निवडून हाडटले अशें सर तुमकां कित्याक दिसता? पळय मेन म्हटल्यार आयज जे स्पर्धेन आसा न्ही लोक सगळें काम पळयता. लोकांनी आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघान एक ट्रेंड आसा की दर 5 वर्सांक तेंचे नवो आमदार दिला. हो ट्रेंड आसा आनी लोकांनी फाटल्या दोन कॅन्डिडेट आसा पळय तेजें काम पळयलां. जे फ्रेश कॅन्डिडेट आसा त्या बद्दल हांव उलयना. पूण हांव म्हाज्या बद्दल सांगतना हांवें 20 वर्सां धारवाड पंचायतीन काम केलां आनी हें काम फुडें व्हरतना हांवें केन्नाच लोकांचे राग काडूना, लोकांक वायट उतर दिवना आनी प्रत्येक मतदाराचो सन्मान हो म्हाजें मेन इश्यू आसतलो. कारण आयज लोकांक न्ही बरें उतर जाय आमदारा कडल्यान ते म्हाजे कडल्यान मेळटलें. सर खूब कडेन अशें आयकूंक येयलां की सरकार करप्शन करता आनी सर हें करप्शन दूर करपा खातीर तुमचें कितें? पळय करप्शन करपाक न्ही प्रत्येक कडेन आपलो स्वार्थ सादूंक सोदीत जाल्यार करप्शन चड जाता कळ्ळें. म्हणून म्हाजे कशें प्रयत्न आसा आमी करप्शन कमी करपाक लागून आमचो स्वार्थ खंय दवरपाना. आतां हे फाटले आमदार जाले जे जाले खंय तरी आपूण कॉन्ट्रॅक्ट घेतले नाल्यार खंय तरी आपलीच कामां सगळें आपूण करतले ते करून ते करप्शनां वाडल्या. म्हाका खंयच इंट्रस्ट ना की बाबा हांव खंय कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो नाल्यार खंय ते हांवूच कामां करतलो. हांव एक आमदार म्हणून लोकांचें काम करपाक समर्थ आसा. सर तुमी आतां निवडून आयले जाल्यार तुमकां समज खंयच्याय दुसऱ्या पक्षान ऑफर आयली जाल्यार सर तुमी दुसरे कडेन वयतले काय कितें? ना पळय हांवें आयज सकाळीं सुद्दां म्हणजे आमी धारेश्वरीचे आमच्या स्थळान आसा. हांवें धारेश्वरीची शपथ घेवन सांगला की ह्या 5 वर्सांक हांव एमजी पक्षाचोच म्हणून रावतलो. हांव पक्ष सोडचे ना. सरान आमच्या खुबशा प्रश्नांची उत्तरां दिल्यात आनी आमकां खूब सारकी उमेदीन आमच्या प्रश्नांची उत्तरां दिल्यात. सराक आमी गोमंतक टीव्हीच्यान खूब देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. थँक्यू.